एसटी कमिशनर लोक खांडेपारसान येयला एक्झॅक्टली इश्यू सी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा बांदोरा प्रोजेक्टाक जे आमचे खांडेपारचे लोक जे आसा पळय ते ओपोज करता 90% एसटी कम्युनिटी आसा थंयसर आनी तेंच्यांनी वेरियस ते प्रोटेस्ट केल्ले आसा की तो प्रोजेक्ट नाका म्हणून। दोन गोष्टी आसा हितून आमी आयज एसटी कमिशनाक येवपाचें कारण म्हणटा तें आमचे सगळे एसटी भाव हांगासर सगळे 90% ऑफ द एसटी विलेजर्स हांगासर येयल्ले आसा। आतां प्लस ते बाकीचे जे आमचे ओबीसी भावूय थंयसर जॉईन जाल्ले आसा। पण एक गजाल आमी हांगासर मुखार कित्याक लागून केल्ली आसा, हो प्रोजेक्टाक कंप्लीट ओपोज आसा विलेजरांचो आनी ओपोज आसलेल्या कारणान आनी हो सरकार कंटिन्यू करपाक लागून प्रोजेक्ट हो मिसयूज पावर केल्लो आसा डेप्युटी कलेक्टरान। सुयंस्क खांडेपारकर हो जो आसा पळय डेप्युटी कलेक्टर आसा थंयसर आनी कलेक्टरान हो इम्पोज केल्लो आसा 144 सेक्शन। कलेक्टर इम्पोज करता जेन्ना फीडबॅक सुयंस डेप्युटी कलेक्टरा कडेन फीडबॅक घेवन तो इम्पोज करता। सो आज कितें जाला, तेंचे कडेन 144 सेक्शन लायिल्ल्या कारणान तांकां तेजी चवथ करपाक मेळपाची ना। तांकां ज्यो एक्टिविटी जे सातेरीची एक्टिविटी थंयसर आसता आमची माताजी आहा थंयसर जे रिलिजियस एक्टिविटी आहा त्यो बंद जाल्ल्यो आसा, तेंचे लायव्हलीहूड जे आहा पळय ते प्रॉब्लेम जाल्ले आसा। सो हे सगळे गोष्टी जाल्ल्या कारणान आमी 3 डिमांड हेजे कडेन कमिशना कडेन मागलेले आसा। हांव डिमांड वाचून दाखयता तुमकां। कलेक्टर मे बी इन्फॉर्म्ड to withdraw the section 144 due to the Ganesh Chaturthi and to carry out various religious activity in the Sateri temple. Number 1. Number 2, initiate action against the deputy collector as he is interested party. He and his family members are involved in harassing the scheduled tribes and villagers of Khandepar by misusing the power. Number 3, he need to be immediately transferred as there is a fear and anxiety in the mind of scheduled tribes of Khandepar and that he may do harassment to the scheduled tribes. We hope the commissions will be safeguard the rights of the scheduled tribes of Khandepara. आमी हे कित्याक लागून म्हणलेले आसात, त्या गांवान एसटी रावता, ओबीसी रावता, दुसरे लोकूय रावता, पूण एसटी एससी कमिशनाक येवपाचें कारण कित्याक कायदेशीर ते एट्रोसिटी एसटी कम्युनिटीचेर करूंक शकना। 144 सेक्शन मिसयूज केल्लो आसा लोकांचो आवाज दाबपा खातीर आनी हो आमी दाबपाक दिवचो ना। आमी एट्रोसिटीच्या बाबतीन तांचे कडेन डिमांड केल्लो आसा की बाबा बेगीचे बेगीन हे 144 सेक्शन काडचो। थोडे दीस उरलेले आसा चवथीक, लोकांक खाचापूल जाल्ली आसा जी चवथ करूंक पावतले काय ना पावतले हे तेंचे हे आसा कितें म्हणटा ते तांकां भंय आसा। सो दीस इज द थिंग वी आर आतां आमी सगळे जाण जे आसा पळय ते आमी आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट करपाक वयतले। सो तुमकां दिसता हे एसटी कमिशन हितून इंटरफियर जातलें म्हणून आनी सेक्शन 144 काडून तांकां पावर एसटी कमिशन एनी एट्रोसिटी ऑन दी एसटी कम्युनिटी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी पावर्स तेका आपोवपाक तेका डायरेक्टराक WRD डिपार्टमेंटाक हांगासर हाडून बसोवपाक तेका इमिजिएटली सुमोटो काडपाक पावर आसा आनी ताणें ते करचें अशें आमचें रिक्वेस्ट आसा। तेणें कितें सांगलां तुमकां? ही सेड दॅट ही वील गो टू द रिप्रेझेंटेशन एंड इमिजिएटली आतां तेणी सांचे पर्यंत आमकां कळयता म्हणून सांगलां। तुमी म्हटल्यार कलेक्टर आनी तेजी फॅमिली इनवॉल्ड हांगा हॅरसमेंट एसटी कित्याक लागून ती पळय आमी कितें म्हणटा की सुयंस खांडेपारकर संदीप खांडेपारकर जर तुमकां खबर आसतली की SRK फार्म जो आसा त्या एरियेन सगळो प्रोजेक्ट प्रपोज जाता। आता तुम्ही म्हणटले की इको टुरिझम प्रोजेक्ट्स आहा पळय त्या एरियेन येवपाचो प्लॅनिंग आसा सगळे आनी दीस पीपल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। सो वी आर डाउटिंग दॅट दीस पर्सन जो सुयंस खांडेपारकर जो डेप्युटी कलेक्टर आतां हाडलेलो आसा तेच्या पयलीं लागून ना। आता 3 महिने जाले मरे तेका हाडलेले 3 महिने कितें 3 ते 4 महिने जाले आसतले। इमिजिएटली आतांच कित्याक लागून लागपाक जाय आशिल्लो, पयलीं केन्ना लागून ना। हो प्रोजेक्ट अपोज करता खूप तेंप जालो, 3 वर्सां जाली। सो आतां हो मिसयूज जो पावर करता पळय हो करपाक जावचो ना म्हणून आमी हांगासर आयिल्ले आसा आनी वी फील दॅट एसटी कम्युनिटीक जर जस्टीस मेळटा जाल्यार एसटी कमिशनान हेजेर इमिजिएटली एक्शन्स घेवचे पडटले। घेतलो तो वी आर एक्सपेक्टिंग एंड वी वील डेफिनेटली। आनी हो चवथीचोच प्रश्न ना, थंय बुट्टी येता जो खांडेपार बेल्ट आसा, खांडेपार उसगांव बेल्टान बुट्टी येता आनी घरां सुद्दां लोकांची व्हांवून गेल्ली। हे सरकाराक खबर आसा, खबर आसुनूय जर तो असो विशय जाता लोकांचेर दडपण येता म्हणजे खंय तरी कायदो लायतात। हे सेक्शन 144 सुद्दां लावप पर्टिक्युलर एरियेन सुद्दां ही सरकाराची खंय तरी मूर्खपणां म्हणटा आनी हे लोकांनी आतां गृहीत धरपाक जाय हो सरकार कितपर्यंत लोकां बरोबर आसा, लोकांची घरांनी कितपर्यंत आयकता, तो लोकांची कितपर्यंत पडना तेका। आज लोक बुडोवन गांव बुडोवन हे डेव्हलपमेंट कित्याक जाय हे पत्रकार भावांनी नोंद करून घेवपाक जाय। म्हणजे आज जो
जे ॲडमिनिस्ट्रेशन सुद्दां आसा जे पंच सुद्दां म्हणटा दुसऱ्या वॉर्डाचो पंच येवन त्या वॉर्डाक एनओसी दिता आनी तेंगेलो प्लान थंय म्हणजे तो बंधारो जावपाक जाय म्हणटा हे कोणाचे मोटीव कोण फुडें सरला हेचेर थोरो इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी लोकांक म्हणजे गोंयकारांक आज चारय दिशेनी म्हणजे पेडणे टू काणकोण आनी वास्को टू मोल्या चारय दिशेनी गोंयकार खंय तरी शेणलेले आसात आनी हांकां गोंयकारांक न्याय दिवपाक जाय हे आमी सगळे बहुजन समाजा कडेन मागता म्हणजे आज हो सगळो बहुजन समाजाचो लोक आज उठला आज हांगा व्हडले VIP लोक कोण ना म्हणजे तुमकां सगळ्यांक गोंयकारांक आज कळोवन चुकपाक जाय गोंयकार खंय आसा तो ना पूण एक सांग म्हाका दुसऱ्या जो पंच मेंबर येता आनी थिंगा एनओसी कोण कितें इट इज हॅपन कितें जाला मातशें सारकें सांग म्हणजे पंचायत आता खांडेपार पंचायतीचे लोकांक खबर आसा पयलींची बॉडी म्हणजे जो दुसऱ्या वॉर्डाक पंच आसता आनी जो रिप्रेझेंट करपाक हे वॉर्डाक जाय त्या पंचाचे कन्सिडरेशन जावपाक जाय पूण त्या पंचाचे कन्सिडरेशन जायना दुसरोच पंच येवन थंय प्रोजेक्ट जावपाक जाय म्हणटा वॉट इज दीस पंच मेंबर खंय आहा मॅडम एक्झॅक्टली कितें सांगचें मातशें जे आमच्या टायमार ते रेज्युलेशन घेतलेले पळय कितें म्हण घेतलेलें ते रेजोल्युशन बंधारो पंच म्हणून दुसऱ्या पंचान रेज्युलेशन घेतलेले दुसऱ्या पंचान हय दुसऱ्या वार्डाचे दुसऱ्या वार्डाचे ऑब्जेक्शन घालेले हय आमी ऑब्जेक्शन घालून ते आमी जे दिल्ले पळय आमी रेज्युलेशन ते आमी स्क्रॅप केले आनी सगळे डिपार्टमेंटाक आमी धाडले Okay. म्हणले आमी इमिडिएटली एक्शन घेतले तेंचे की स्टॉप करचे म्हणून त्या टायमार सगळे जाले स्टॉप केले फक्त परमिशन कोणी दिलें परमिशन ते परत आमी पंचायतीन तांकां परमिशन दिवना बांदपाक हे बॉडीन दिला हे बॉडीन आणि ते आता तो पयलीं ज्या जाग्यार बंधारो घेतलेलो पळय आता थंयसर काम काय ना हे दुसरे कडेन चालू आसा मागीर दुसरे कडेन फॉर्मेलिटी करता आसतना पंचायतीन तांकां दुसरे कडेन परमिशन दिलां ना सध्या आमी आता सध्या सध्या हांव ते पंच आसा हातूंत पंच आसा सध्या प्रेझेंट पंच हांव आसा आमी तांकां 39 सर्वे नंबरान तांकां पयली रुक्मा खांडेपार तें रेजोल्युशन घेतलेलें तें इमिडिएटली स्क्रॅप केला आतां न्यू बॉडी फॉर्म जाल्यार आमचे कसलेच पेपरवर्क पत्रव्यवहार करूं ना आनी कांयच आमी एनओसी बी कांय दिवं तांकां आनी आतां काम चलता स्टार्ट जाला पळय ते 33 आनी 36 चलता आनी पयली रेजोल्युशन घेतलेलें ते 39 घेतलेलें आनी आतां आमकां ह्या मॅटराचेर आमकां तेंच्यांनी पंचायतीक कांयच सांगलें ना बट ते सर्वे नंबर जे सांगता पळय तेजें परमिशन दिलां पंचायतीन ना दिवं ना ते कांयच दिवं ना लेटेस्ट एनओसी दिल्ली ना लेटेस्ट एनओसी दिल्ली ना पंचायतीन अशें पंचायतीन तांकां स्टॉप वर्क नोटीस बाकी ते काडले ते आतां प्रोसिजर स्टार्ट जाला ऑलरेडी आमी रेजोल्युशन मिटींग घेतला बॉडीची मिटींग घेतला वयल्यान तांकां आमी लेटर्स केला हे तुमी सगळे करता ते सारकें ना आनी तुमी स्टॉप करचे म्हणून ते मात ते कितें म्हणटा अजून तेंचे रिप्लाय तेकाच लागून त्यांच्यानी 144 सेक्शन लायला कित्याक लागून पळय पंचायत बीन आमकां सायडीक उडयता सोदून ते पंचायत बीन आमकां काय लागना लोक बीन आमकां काय लागना 144 सेक्शन लावपाचे आनी तेंची तोंडां चूप करपाची अवेरनेस एक्टिविटी ना काय ना सो आतां आयज हे परिस्थिती येयल्ली आहा की जे प्रोटेक्शन करपाक जाय डेप्युटी कलेक्टराचें काम कितें लोकांचे रायट्स प्रोटेक्ट करपाक हो डेप्युटी कलेक्टर जो आहा पळय कलेक्टराक सांगून हे 144 सेक्शन लायता आनी आमचो तोंड सुद्दां आपलेलें आहा म्हणजे पंचायत कोणूच लागना तांकां पंच मेंबर सरपंच लोक हे कोण लागना जाले एक क्वेश्चन हा पंचायत पंचायत लोकांक बरो आसा इमिडिएट स्टॉप वर्क नोटीस कित्याक काडिना आमी काडले तांकां काडलो ते स्टॉप करना ताजो आमकां रिप्लाय काय येवना आतां तिका बंधारो बांदता म्हणटा न्हू कोण खंयच्या डिपार्टमेंट करता पेपर ते येयले रिप्रेझेंटेशन दिवपाक येयले पळय न्ही पयलीं आमी पेपर वर्क काडलेले सगळे ते पेपर वर्क काडूं जाले पळय जाल्यार तेंचे जो हेचो प्रॉपर्टीचो ओनर जो आसा पळय न्ही त्या ओनरान एनओसी दिवना जो मुणकार म्हणून कोण आहा पळय तेणीन बरयलां आपूण ओनर आनी आपूण ह्या प्लॉटाक एनओसी दिता कितें ही तेणीन ते बेंदो रॉड्रिगीज म्हणून कोण तरी आसा तेणीन ती एफिडेवीट हे मारल्या एक्चुली तेजो कोण एफिडेवीट केला पळय तो एडवोकेट पासून ते ती हे कॅन्सल जावपाक जाय आनी ती स्टेप आमी फुडें घेतले बी जर आमचो हांगासर जर आमकां लोक आयकना हे जर गव्हर्मेंट आयकना जाल्यार आमकां तें करचें पडटलें दुसरें जो पेपर वर्क जितले केला हेंच्यांनी सगळे फेक केला EIA रिपोर्ट जो आसा तो EIA रिपोर्ट कोणे फेक केला जे WRD डिपार्टमेंटान फेक केला फेक केला सो गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंटूच फेक करता गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा हे लोकांक बुडोवपाक येयला तेंच्यांनी EIA रिपोर्टान म्हटलां त्या जाग्यार थंय नुस्तें ना म्हटलां सेलफीश ना म्हणटा तेणीन मँग्रोव्स ना म्हटल्या उदक म्हणटा ती ना म्हणटा
पूण त्या हितूर उदक मानये नुस्तें उबें भरपूर सगळें आसा पूण हेंच्यांनी खंयच्या तरी एका डिपार्टमेंट खंयच्या ऑफिसान बसले आनी हो ब्लायंडली तो एक प्रोजेक्ट हे केला आनी त्या प्रोजेक्टान आमी तेंच्यांनी प्रेजेंटेशन दाखयल्लें त्या प्रेजेंटेशनान ताका क्वेश्चन केल्ले एका क्वेश्चनाचे आन्सर दिवपाक ते कॅपेबल नासले आनी हे आतां सीएमाक पयर आमी सीएमा कडेन प्रेजेंटेशन केलें सीएमा मेळ्ळें सीएमाक सांगता ना सीएम सगळ्यांक तुमकां सांगलां मरे अरे सांगलां पूण कितें केलां तुमी कितें बरयलां तें आमी तुका सांगलां हें सगळें फेक केलां म्हणून थंय डेप्थ जी आसा ती डेप्थ 14 ते 15 मिटर आसा पूण तो म्हणटा 3 मिटर आसा कोण WRDचो मनीस सांगता 3 मिटर सीएमा फुड्यान सांगलें तेणी तेका हांवें सांगलें सीएमाक तूं यो आनी हे घालून पळय म्हण टेप घालून पळय म्हणून आमी पळयलां म्हणून कित्याक गांवांत कितें चल्लां कशें कितें आहा तें आमकां खबर आहा हेंकां खबर आसतना कितें आनी हे जे कोण येयल्या हेंकां कांय खबर ना गोंय पाड घालता आपल्या गांवांत वचून बसतले तेन्ना हांव प्रत्येक गोंयकाराक मागता आयज आमी हे इतले जाण येयल्या हेज्या फुडें आमी आख्खें गोंय एकठांय करतले कितें ह्या सरकाराच्या विरोधात आवाज करपा खातीर ST समाजाक सगळ्या उठयतले प्रत्येक गांवांत वचून मिटींग घेतले ह्या सरकाराच्या विरोधान कारण सांग्यार जी IIT येयल्ली थंय सांग्यार IIT ST लोकांक काबार केले थंय तो करपाचो प्रयत्न केलो मेळावले IIT येयली थंय काबार केले खांडेपार आतां आमी जितले लोक आहा चडशीं लोकांची घरां सगळीं थंय बुडटा खांडेपार मुड्डी सोनारबाग जी एरिया आसा ती सगळी सबमर्ज जी सगळे चडशे ST लोक पयलीं बुडटा आनी हेंकां जे आमी दाखयले प्रेसिडेंटाचेर सांगले लेटरां कितलीशीं गेली गव्हर्नराक जावं सगळ्यांक लेटरां केले आमी पूण आजून पर्यंत कोणाचो तेजेर कांय एक्शन ना पूण आमी ओगी रावल्या म्हणून समजशात आमी ओगी रावना आमी आख्खें गोंय पेटयतले पण आनी एक सांग म्हाका WRD थिंगा काम करता म्हणटा तेणे डॉक्युमेंट ना जाल्यार 144 सेक्शन ऑन वॉट बेजीस लायला ते तुमकां समज कितें तरी कारण आसपाक जाय कोणी तरी हेंच्यांनी वचून तेंचेर मारपाक जाय नाजाल्यार तांकां भंय घालपाक जाय कोयते बीन घेवन भायर सरला ते लोक कोण येयला रे कोयते घेवन हांगासर मागीर 144 सेक्शन लायता कित्याक लागून लायता एक कारण आसा न्हू ताका लावपाक आनी तुमकां जर तांकां भंय आहा लोकांचो जाल्यार पुलीस प्रोटेक्शन घ्या मरे 144 सेक्शन लायता म्हणल्यार हे टेररिस्ट तुमकां हे नॅक्सलायट दिसता टेररिस्ट दिसता 144 सेक्शन लायता तो थंयसर आनी 144 सेक्शन केन्ना पर्यंत प्रोजेक्ट कंप्लीट जायसर पर्यंत म्हणल्यार प्रोजेक्ट जायसर तेंच्यांनी घरान भितर बसपाचें हे नेक्स्ट मणिपूर करूंक सोदता तुमी आणि प्रोजेक्ट तोय जाल्यार परमिशन नासतना डेमोक्रेसी काय कितें आज सगळे जे लोक आसा ते बारीक समाजाचे लोक हांगा पणजे येवपाक जाय दिस इज द डेमोक्रेसी वोट मागता तेन्ना ही डेमोक्रेसी तो विचार करात 144 सेक्शन कित्याक लावपाक जाय तेजेर विचार करात